नेक्स्ट मिसवतात तेंगे क्रिटिसाल ते घाताय ते पासून युरी आले म्हणून वॉटर घेला आणि इंडस्ट्री युरी आले म्हणून असं काम केन्नाय करपाना ह्या तुका बोलून दिता आणि कसले एलिगेशन घाले पूण असं वर्षी युरी आले म्हणून केन्नाय करपाना असो इंडस्ट्री आमका युरी आले केन्नाय तो एंटनी सिल्वा एक डायरेक्ट एंटनी सिल्वा म्हणटा तो एक डायरेक्टली युरी टार्गेट करता म्हणून त्या कोण लोक धाडलो आमकां खबर आहा त्याका 16 युरीचे टार्गेट करून युरी आला मागीर असो करो हें घेवपाक रात आनी सपोर्टा I will make sure as long as I am at the MLA that this fish mill will never see the day of light in Kunkolema. कुंकळेचो आमदार युरी आलेमामान कुंकळे येवपी फिश मिल प्लांटाचो नकारात्मक परिणाम उक्तायल्या उपरांत कुंकळे पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांनी कुंकळे येवपी फिश मिलाक विरोध उक्तायलो. सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट बरे आमच्या काउन्सिलान 14 आमकां लोक एक एक जाता आमकां कितें आख्या कुंकळ्या मारो येयल्या कॅन्सर आहा आनी कितें आहा चडोयता आहाय काय ऑपोजिशन लिडर तेणे आमकां प्रेस केलें ह्या मिटींग घ्या आपल्या वयलें कांय नाका आनी तो आनी एक काउन्सिलर उलयलो युरीन कितें पोटोळ गेले काय कितें तेजेर येयल्ले आमचेर येयल्ले तेगे कायदेशीर ना म्हणून दवरली फायल बेश्टी दवरना ऑपोज केला सगळी हिस्ट्री सांगून ऑपोज केला आमी लोकां बरोबर आहा पूण सीओ म्युन्सिपालिटी एक्टा प्रमाणे कावन्सिलाच्या रेजोल्युशना भायर ताणें वचूंक जायना मिला वचपाचो तो म्युन्सिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता ह्या फर्स्ट फेजीचेर हें सगळें भायर पडटा की म्युन्सिपालिटीन एनओसी दिली जाल्यारच हे फिश मिल येतली शेतां आसात ही शेतां सगळीं जवळ जवळ आमचे आमोल्यांतले भाव जे शेतां रोयतात हे सगळे त्या सगळीं उदक शेतां वयतलें आनी सगळी जमीन पडली म्हळ्यार पिड्यार जातली. मजगतीं कुंकळे पालिके भायर थळाव्यांनी फिश मिला आड मोर्चा काडलो. फिश मिल येवंक दिवपाना सतत तो कुंकळकारां बरोबर आसा तेन्ना हे परमिशन मेळटा कशें हो क्वेश्चन मार्क आसा. हें जें परमिशन दिलां तें तुरंत फाटीं घेवचें आनी असल्यो पॉल्युटींग युनीट कुंकळ्या हाडची न्हू. त्या जाग्यार तेंगे काम न्हय टोटल लोक तुका इफेक्टीव जाता सगळे उदका लागून ते सगळे पोल्युटेड जाता. 5000 वयर लोक रस्त्यार येतले आनी रस्ता रोको जातलें आनी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक पडटलें आमकां. कुंकळकार आमी कोलवता न्हू जशें तुमी नाचयतात तशें नाचपाक आमचें पर्यावरण हें आमकां सांबाळपाक जाय. वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट फेज ऑफ दीस पोल्युशन. असेंब्ली जाणें खूब केले सगळे प्रश्न तुमी करपाक दिवपाना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.